बाबा असले लोक आसात, पूण सद्या हो सब्जेक्ट विशय फुडें धुकलया तितले मागीर केन्नाय पळोवचें तितले म्हणसर अशे जर कोण अशे आसात ते अमके अमके डिपार्टमेंटांत तांणी रिजायन करचें म्हणजे राजिनामो दिवचो वा स्वेच्छा निवृत्ती खातीर अर्ज करचो. आतां ही गजाल बरी जाली म्हणजे कितें 900 चूहे मारकर बिल्ली गई गंगा स्नान करणे. माजरान खंय 900 हुंदीर मारले आनी मागीर माजराक दिसलें अरे बाबा आपणें पाप केलें हां बरें केलें ना चल सगळीं पापां धुवन उडोवया गंगेंत वचून न्हावया. माजर खंय गंगेंत न्हावपाक गेलें. हांव सरकारी नोकरेन भितर सरतां सगळे फुटीचे डॉक्युमेंट सरकाराक दिता. सरकारी बी ते मानून घेता कारण ते पयलीं फिक्सिंग केल्लें आसता सेटींग केल्लें आसता आनी मागीर पकडटकर फुडलें आनी खंयचेंय सरकार येता म्हाका पकडटा. मागीर हांव म्हणटा कितें अरे हांव 7-8 वर्सां आशिल्लो नोकरेन भरपूर पगार बिगार मेळयलो मजा मारली आतां म्हाका पश्चाताप जाता अशें हांवें करपाचें न्ही म्हणून हांव नोकरी सोडटां. सरकारी म्हणटा बाबा नोकरी सोड आतां अशें हाजे फुडें अशें करनाका शाणो भुरगो तो चल आनी घरा बस आनी हांव घरा बसतां. हो खंयचो न्याय? हें प्रशासन चलोवपाची ही तरा. जर सरकाराक दिसता की खुबशे आयचे सरकारी नोकर फाटले 5-7 वर्सांनी भितर सरल्यात तांची नेमणूक जाल्या तांणी फटीचे दाखले दिल्या फटीचे डॉक्युमेंट दिल्या म्हणून सरकारा कडेन पुरावो जर असो जायत असले सरकारी नोकरांक ताबडतोब निलंबन करून मागीर तांकां फावो ती कायद्याची प्रक्रिया करून तांकां मागीर सरकारी नोकरेंतल्यान काडून उडोवंक जाय. आनी तुमचे कडेन जर सिद्ध करपाक जाय तितले पुरावे ना जाल्यार पूण तुमकां दुबाव आसा आनी खुबशें काम करचें पडटा ते दुबाव खरे काय फट हें पळोवपाक तर चवकशी चालू करात. तुमचे कडेन दक्षता खातें आसा विजिलन्स डिपार्टमेंट आसा ताका कामांतल्या आनी चवकशी काबार जातकर मागीर ताजेर कितें कारवाय करपाची थारायात. पूण पयलींच इतले बेगीन तांकां हात लायनाय इतले बेगीन तांकां तशेंच सोडया मागीर फुडाराक पळया अशें म्हणनाकात. अशें पळयल्यार चूक जातलें. आतां अशें सरकार कित्याक म्हणटा हाका एकच कारण आसूं शकता म्हणजे फाटल्या सरकारांत थोडे मंत्री आशिल्ले ते मंत्री हेय सरकारांत आसात ते प्रेशर हाडटा जातले वो फाटले सरकारांत थोडे मंत्री आशिल्ले ह्या सरकारांत तेन्ना आपूण सरकाराक ते भायल्यान तेंको दितात असले लोकांचो एकादलो प्रेशर आयले जातले असले लोकांचे चेपण आयले जातले. हें एकच कारण आसूं येता. म्हणटकर सरकारान कितें करपाचें असले चेपणाक भिना आसतना असले चेपणा खाला वतना आसतना कायद्यान तांचेर कारवाय करूंक जाय नाल्यार प्रशासनाची सामकी वाट लागतली. आनी असल्यो गजाली फुडाराक घडच्यो न्हय असले बोगस दाखले दाखोवन नोकरेन भितर सरचे न्हय म्हणून ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जाता तितले बेगीन सुरू करचें. मुख्यमंत्र्यान ते जाहीर रित्या ते एनावन्स केल्लें भाशण केल्लें की आमी आतां गोंयांत स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सुरू करतले म्हणजे सकयल्ले पावंड्याचे सरकारी नोकर घेवपाक एक इंडिपेंडंट स्वतंत्र एक बॉडी आसतली संस्था आसतली जी अर्ज मागयतली अर्ज तपासतली मागीर तांची परीक्षा घेतली तांकां वेंचून काडटली आनी मागीर तांकां सरकारी नोकरी दिवच्यो म्हणून सरकाराक शिफारस करतली. जे आतां गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन म्हणून आसा गोवा लोकसेवा आयोग जे वयले पावंड्याचे सरकारी नोकरा खातीर काम करता तशेंच सकयल्ले पावंड्याचे सरकारी नोकरा खातीर अशें आनीक एक लोकसेवा आयोग येवंक जाय राज्याचे आनी ते खुबशा राज्यांनी तशें आसा. गोंयांतय बी ते जाता तितले बेगीन करपाक जाय म्हणजे असल्यो केसी फुडाराक जाता त्यो कमी जातल्यो वा सामक्यो ना जातल्यो अशें म्हणपा नजो कारण सगळे कडेन काम करता ते मनीसच न्ही. थोडे कडेन भ्रश्टाचार आसूं येता थोडे कडेन एक चिटींग जावपाक शकता फसवणूक जावपाक शकता पूण खात्रीन असलो आयोग आसत जाल्यार असल्यो गजाली कमी जातल्यो. हो जालो आमचो दुसरो विशय. आमचो तिसरो विशय आसा गोंयकारांक अजून लोकायुक्त कित्याक मेळना. की हांव खंयच्याय कोर्टाचें सिलेक्ट करूंक शकना. ज्या मनशाक सादारणपणे मराठी कोंकणीचो ज्ञान आसा हांव ताका कंट्रोल आसा म्हणना असोच मनीस आसूंक शकता. ताणें येवपाक तयार जावंक जाय. तो समजा आतां दिल्ली रावता मुंबय रावता जाल्यार ही हॅज टू वेकेट फ्रॉम देर एंड कम टू गोवा फॉर 3 years
तो अप एंड डावन करून सगळ्याला तो न्याय दिवंक शकतो ना लोकायुक्ताक. पार्टीन जेन्ना म्हटलें की आमकां मेळना तेन्ना ते म्हणपाक आमी सजेस्ट करता आमी नांव हाडून दिता. दी मरे दी नांवां घेवपाक तयार आसतलो जर तो ऑटोमॅटीक अपॉयंट जातलो असो न्हय. कोणा कडेन जर योग्य नांवां दिसता जाल्यार तांच्यानी गव्हर्मेंटाक सजेस्ट करचें. टुडे ऑल्सो दे कॅन सजेस्ट. सरकार म्हणटा आमी कोणाकय वेंचून काडटात आनी ताका सांगता बाबा तूं गोंयांत लोकायुक्त जावन यो, आमी तुका नेमतात, हो तुजो पगार, हे तुका सगळ्यो सुविधा सोंपेपणान सगळी आसतली. तो म्हणटा आपूण येना. तागेली कारणां आसतलीं खुबशीं. म्हणटकच सरकार शक्य तितले भायलो मनीस सोदता. गोंयकारां परस भायलो बरो अशें सरकाराक दिसता. कित्याक तर न्याय सारको दितलो, हेवटेन तेवटेन पळोवतना हाका फावोर करतना ताका फावोर करतना अशें सरकाराक दिसता. ती एक गजाल जाली. ताका लागून एकादलो वेळ जाता जावये. दुसरें कारण वेळ जावपाक आसपाक शकता म्हणटा ते जो पगार सरकार ताका दितलो तो तांकां पावना और तांकां दिसता आपल्याक हाजे परस चड पगार फावता. तिसरो गजाल म्हणजे हे जे हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टाचे जज बी जे ते रिटायर पळय जातात न्ही तितले म्हणसर जाणटे जातात आनी तांकां थोडीच वर्सां मेळटा गोंयांत येतकर लोकायुक्त म्हणून रावपाक. म्हणटा ते आपल्या आसा थंयच्यान भायर सरपाक सोदनात. ही कारणां जर कुशीन काडटलो जाल्यार सरकाराक ताचो पगार आसा तो वाडोवचो पडटलो. तांची पिरायेची शीम जी आसा ती वाडोवची पडटली. आतां कितली आसूं 1-5 वर्सां चड करची पडटली. ह्यो दोनूय गजाली कायद्या प्रमाणे करपा आमचे घटने प्रमाणे करपाक शकता काय ना तें सरकारान पळोवचें आनी ताबडतोब कारवाय करची, ताबडतोब ताजेर एक्शन घेवचें. भायलो काय गोंयचो हाका व्हडलेशें म्हत्व ना. कारण खंयचोय जज आसूं ते कदेलाचेर बसतकर ताका एक जबाबदारी येता आनी तो आपल्या तांकी प्रमाणे जजमेंट दिता. आमच्या कोर्टांनी गोंयच्या कोर्टांनी सगळे गोंयचे जज आसात. गोंयच्या हायकोर्टांत थोडे गोंयचे जज आसा. तांच्या आड आमकां कांय कागाळ येवना. म्हणटा ते काम बरें करतात अशें जालें. ते काम जर बरें करतात तांचे पैकी कोणी रिटायर जाल्ले आसतले, हायकोर्टाचे जज रिटायर जाल्ले आसतले, ते लोकायुक्त म्हणून येवपाक शकतात. सरकारान हाजेरय विचार करचो. आनीक एक गजाल, लोकायुक्त करता कितें? तो लोकांक शिक्षा दिता ना, तो ख्यास्त करना. तो कितें करता, कोणेंय कागाळ केले जाल्यार वो कितें आयकूं आयलें जाल्यार आपूण जावन चवकशी सुरू करता, इन्वेस्टिगेशन. आनीक इन्वेस्टिगेशन सुरू करून मागीर तो आपूण ख्यास्त दिना, तो सरकाराक बरयता की बाबा आमी चवकशी केली, हाजेर जी कागाळ आयल्या ती खरी आसा आनी ती खरी आसा, ताजेर अमके 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 अमकी कारवाय करपाक जाय, तुमी ती कारवाय करात अशें म्हणून तो सरकाराक बरयता. पण कारवाय करप सरकारान आनी चवकशी करप लोकायुक्तान. लोकायुक्त कशी चवकशी करता? लोकायुक्ता कडेन तितलो स्टाफ नासता. तो परतून सरकाराचो स्टाफ मागयता, सरकाराचे पुलीस मागयता, सरकाराचे विजिलन्स मागयता, CID मागयता आनी सांगता हो अशी अशी कागाळ आयल्या, अशे अशे तरेन तुमी ताची चवकशी करा आनी आमकां रिपोर्ट दिया म्हणून. म्हणटकर स्टाफ सरकाराचो आनी कारवाय सरकार करता. लोकायुक्त फक्त निपक्षपातीपणान म्हणजे कोणाक फावोर करनासतना, कोणाक भिनासतना तातूंत चवकशी करता. म्हणटकर तातूंत भायलो जज आयलो आनी गोंयचो जज आयलो हातूंत व्हडलोसो फरक पडटो ना. ह्यो तिनूय गजालीचेर सरकारान मातसो विचार करचो आनी जाता तितले बेगीन ज्यो आडखळी आसा त्यो पयस करून लोकायुक्त नेमचो. जाल्यार जातलें कितें? मोदी गुजराताक 7-8 वर्सां लोकायुक्त ना. थंय ना कित्याक? थंय खूब भ्रश्टाचार चल्ला, तो लिपोवपाक जाय म्हणून थंय लोकायुक्त तो अपॉयंट करना, नेमना, अश्यो वावडे आसात. गोंयांत काय तो प्रश्न ना. हे BJP सरकार अजून मेरेन सामकें निवळ आसा आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याची तर फामूच आसा, नामना आसा की तो बरे चारित्र्याचो आनी निवळ म्हणून. म्हणटकर थंय हांगा लोकायुक्त कित्याक नेमना असो म्हणून वावडे येवपाचें कारण ना. तर ह्यो आडखळी पयस करून सरकारान जाता तितले बेगीन लोकायुक्त नेमचो आनी भ्रश्टाचार ना करपाक आनीक एक पावल उखलचें. हो जालो आमचो तिसरो विशय. दिल्लीक गँगरेप जावन व्हडलो बोवाळ जालो.
सरकार आतां दर इस्कॉलांनी सेक्शुअल हॅरेसमेंट कमिटी म्हणून करपाक सोदता. पळया ती बातमी. The department has taken the steps now to constitute sexual harassment committees in all educational zones, government and government aided high schools and higher secondary schools. Is as per the guidelines of Honorable Supreme Court to prevent such harassment at the workplace. तर सेक्शुअल हॅरेसमेंट कमिटी म्हणल्यार कॉमिकशी दिसता. कारण सेक्शुअल हॅरेसमेंट कमिटी म्हणजे कितें, हे कमिटीन सेक्शुअल हॅरेसमेंट करपाचो और सेक्शुअल हॅरेसमेंट करपा खातीर कमिटी असो अर्थ जाता. म्हणजे लैंगीक छळ करपा खातीर कमिटी. ह्या कमिटीचें खरें काम जे लैंगीक छळा आड कारवाय करपाक ती कमिटी. छळ जर खंयचोय चलयांचो चल्ला आनी त्या चलयांनी जर कागाळ केली इस्कॉलांत हेडमिस्ट्रेसी कडेन टिचरी कडेन जाल्यार ह्या कमिटीन ताची चवकशी करून निपक्षपातीपणान चवकशी करून ते मागीर फुडली कारवाय करपाची. ह्या खातीर ती कमिटी. ह्या कमिटीचेर सगळी इस्कॉलांतले टिचरी आसूंक जायना. ताचे भायर एक 2-4 लोक तरी भायले आसपाक जाय. कारण जाता कितें, प्रत्येक इस्कॉलान कितें तरी बोवाळ जाल्यार इस्कॉल तो धांपून दवरपाचो प्रयत्न करता. कारण इस्कॉलाची नांव पळय आसता ती पेड्ड्यार जावपाक जायना अशी एक विचारसरणी आसता, अशे एक विचार आसतात. दुसरी गजाल, फक्त इतलेंच केलें म्हणून जायना. मागीर ती कमिटी सांगतली बाबा तुमी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करा, पूण तो भुरगो चालू उरतलो इस्कॉलांत, ऑर टिचर ऑर भुरगो ऑर कोणी. म्हणटकर सरकारान आमचे कायदे जे आसा, एज्युकेशन कायदे, तो गोवा एज्युकेशन एक्ट धरात, नाल्यार चिल्ड्रन्स एक्ट धरात, नाल्यार आनी कसलोय धरात, हे सगळे कायद्यान थोडे बदल करचे पडटले. सद्याचे कायद्या प्रमाणे खंयच्याय भुरग्याक जर इस्कॉलांतल्यान तूं धांवडायतलो जाल्यार भयंकर कुस्तार. इम्पॉसिबल न्ही, अशक्य न्ही, कुस्तार. कारण खूब लांब लचक सगळी प्रक्रिया आपणावची पडटा. ते थांबोवन ती प्रक्रिया कमी करून भुरग्यांक धांवडावपाक सोंपें करपाक जाय. कारण तो भंय आसल्यारूच मागीर सगळ्यांचें डिसिप्लीन सारकें आसतलें. ते कायद्यांतय बी मातशें संशोधन करून ते कायदे तपासून तातूंत बाबा फावो तो बदल करपाक जाय. आनी तो बदल केल्यार मागीर ह्या कमिटीचें काम बरें चलतलें. ताज्याकी पेल्यान ही जाली शिक्षा, ही जाली ख्यास्त. पूण ख्यास्त केन्ना येता, भुरगो जेन्ना कितें गुन्यांव करता तेन्ना ख्यास्त येता. पूण भुरगो गुन्यांव कित्याक करता हें चड म्हत्वाचें. ताका कावन्सिलींग करपाक जाय. म्हणजे मनोवैज्ञानीक ताका पालव दिवपाक जाय. दर इस्कॉलांनी कावन्सिलर नेमपाक जाय. आनी अशें नेमतले अशें म्हणून फाटीं आमच्या विधानसभेन जेन्ना भासाभास जाल्ली तेन्ना अशें नेमचें म्हणून ओपोजिशन लिडर राणेंनी सांगिल्लें आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें. तशें आमी हळू हळू सगळे कारवाय करतले आनी सगळे इस्कॉलांनी कावन्सिलर नेमतले. नाल्यार एटलिस्ट इतले पयशे आमचे कडेन ना जाल्यार 4-5 इस्कॉलांक एक कावन्सिलर नेमतले म्हणून. ताजेर अजून पर्यंत कारवाय केल्ली अशी दिसना. ती बी कारवाय सरकारान रोखड्या रोखडी करची. म्हणजे जे भुरग्यांचे चलयांचे जो छळ जाता, जो एक लैंगीक छळ म्हणटा आमी, सेक्शुअल हॅरेसमेंट, तो उणो जातलो वो ना बसून जावपाक शकता. पूण ते ह्यो सगळ्यो गजाली सरकारान जाता तितले बेगीन करच्यो. हो जालो आमचो 4थो विशय. देव बरें करूं. पळयत रावात जायत जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जावं दी जागे, जायात जागे, गांवकारांनू